नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. गोयान कर्नाटकाक मलप्रभेचे उदकाचेर केले एक्सपोज. मलप्रभेच्या उदकाची दाखयली पळय ट्रिब्युनला मुखार आंकड्या सयत उक्ताडार. सीमा वादूय काडलो वयर. लोकायुक्त केशी आयकूंक सुरू. 2 वर्सां उपरांत लोकायुक्ताच्या कोर्टान सुनावण्यो. 22तल्यो 2 केशी सध्या सुनावणेक. टुरिझम खात्याचे बीच क्लिनिंग स्कॅमाची चौकशी. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स गोंयकारांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो विचार करून स्कीम केल्ली ना. भलायकी मंत्री फ्रांसिसाची जाप. काँग्रेसीन 30 नवे कॅन्डिडेट घालचे. मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार पयली जाहीर करात. नरेश सावळाक तिकेट दिली ना ही म्हजी चूक. विश्वजीत राणेची हेडोनान विधाना. शिक्षणीक वर्स सुरू. स्कुलाचो पयलो दीस. गिमाचे सुटये उपरांत स्कुलांनी परत भुरग्यांचो किलकिलाट. पावसाचो तातले तातून आसोर. पळयात स्कुलाचो पयलो दीस. आणि स्पोर्ट्सान आशियाई बुद्धिबळ चॅम्पियन भक्ती कुलकर्णी पावले घरा. वर्ल्ड कपाक पात्र जाल्ल्यान भक्ती खोशी. आणि नरेंद्र नायकाक ISL अकादमीन मेळ्ळी सुवात. GFDC आणि FC गोवा खोशी. नरेंद्राचो खेळा मंत्र्याच्या हातान भोवमान. खबरो विस्तारान. गोयान कर्नाटकाक मलप्रभेचे उदकाचेर एक्सपोज केला. मलप्रभेच्या उदकाची दाखयली पळय गोयान ट्रिब्युनलाक आंकड्या सयत दिली. मादेचे 7 TMC उदक दिवचे म्हूण कर्नाटकान अंतरीम अर्ज घाला. ताचेर गोंयची जाप. कर्नाटकाचे पेप्सिकोक दिसाक 4 लाख लिटर उदक. कावेरी उदका प्रकरणात मलप्रभेचेर वेगळेच आंकडे. माधयचो ओलीत वाठार आशिल्लो महाराष्ट्र कर्नाटकाचो सीमावादाचो आर्ग्युमेंट गोयान घाला. माधयचे 7 TMC उदक मलप्रभेत वळोवंक दिवचे म्हूण कर्नाटकान ट्रिब्युनला मुखार अंतरीम अर्ज घाल्लो. कर्नाटकांत उदकाची सामकी मारामारी आशिल्ल्यान तात्पुरते 7 TMC उदक आतां सध्या दिवचे म्हूण कर्नाटकाची मागणी. मात गोंय सरकारान जापेंत कर्नाटकाक उजराव काडला. मलप्रभेचे उदकाचो कर्नाटक कशी दाखय लिपय करता ते गोंय सरकारान आपल्या जापेंत स्पश्ट केलां. Reply runs into around 210 pages. It has about 131 paragraphs, and the reply completely exposes the very hollow, false and concocted case put up by the Karnataka. The way they built the Malaprabha Dam without having made a proper study. Number 2, they are claiming artificial water scarcity there when they are supplying 4 lakh liters of water every day to PepsiCo unit. They have set up around 3-4 industrial estates where they are supplying water. Number 2, sugarcane cultivation has gone from 1.6 hectares to 1,844 hectares, which is phenomenal. It's a water guzzling crop. They have given permission for sugar industry. So all that has been raised. The water resources have been completely mismanaged, and utilization of water resources is completely wrong. या केशीन महाराष्ट्रान कर्नाटकाक तेको दिला. माधयचो हो ओलीत वाठार महाराष्ट्राचो काय कर्नाटकाचो हाचेर सुप्रीम कोर्टान सध्या दोन्ही राज्यांची सीमावादाची केस चल्ल्या. केस महाराष्ट्राचे फावरात जाल्यार पासून उदकाचेर आपलो अधिकार उरचो म्हूण कर्नाटका माधयचे उदक मलप्रभेत वळोवंक सोदता म्हूण गोंयचो दावो. पण माधय टेरिटरी डिस्प्युटान आहा तेजेरू कितें म्हटलां? That is in dispute. And it is seriously disputed by Karnataka and Maharashtra. This portion under the Mahajan Commission and otherwise also Maharashtra is claiming Belgaum, Kankumbi, Khanapur area. So if that goes to Maharashtra, then the question of Karnataka laying its claim is out of question. But unfortunately for us, the state of Maharashtra has filed a reply which is supporting Karnataka. So I do not know what kind of politics they are playing there. या अंतरीम अर्जाचेर 12 जुलयाक ट्रिब्युनला मुखार सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शेखार.
लोकायुक्तान काम सुरू केला. 2 वर्सां उपरांत सोमारा गोयचे लोकायुक्तान केशी आयकूंक सुरवात केली. पहिल्याच दिसा लोकायुक्त पी.के. मिश्रान 2 केशी सुनावणेक घेतल्यात. आता मेरेन गोयचे लोकायुक्ताकडेन वट्ट 22 प्रकरणां आयल्यात. बीच क्लिनिंग स्कॅमाचे प्रकरण 21 जूनाक येतले. सध्या लोकायुक्तान प्रकरणाची प्राथमीक चौकशी सुरू केल्या. गोयचे लोकायुक्तान वट्ट 2 वर्सां उपरांत केशी आयकूंक सुरू केल्यात. 2013 सुदर्शन रेड्डीन लोकायुक्त पोस्ट सोडिल्लो. तेन्ना सावन वट्ट 2 वर्सां लोकायुक्ताचो पोस्ट रितो आशिल्लो. 2 वर्सां उपरांत सोमारा सुनावणी जाली. सोमारा आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान आदलो सब रेजिस्ट्रार विठ्ठल तलवाराचेर घाल्ली याचिका आनी जॉन परेराची आड ओम प्रकाशाचे दोट्टे नागरिकत्वाचेर प्रकरण सुनावणेक घेतले. आयरिशाचे केशीन विठ्ठल तलवार आयलोच ना, ताका लागून लोकायुक्तान तलवाराक 16 जूनाक परत आपयला. सुत्रां सांगता ते प्रमाण लोकायुक्ता मुखार 22 केशी आसात. तातूंतल्या 21 केशींनी दोनूय पक्षांक लोकायुक्तान नोटीशी धाडल्यात. जाल्यार एक केस आमदार रोहन खंवटेन घाल्ले बीच क्लिनिंग स्कॅमाची. ह्या प्रकरणान लोकायुक्तान प्राथमीक चौकशी सुरू करून फक्त खंवटेक नोटीस काडल्या. केस 21 जूनाक लोकायुक्ता मुखार येतली. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स हे गोंयकारांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचो विचार करून स्कीम केल्ली ना. प्रायव्हेट हॉस्पिटलां स्किमीचेर सातिस्वेद ना म्हणून मिडियान हेल्थ मिनिस्टराक प्रश्न केल्लो. ताजेर फ्रांसिसाची ही जाप. दीनदयाळ इन्शुरन्स स्किमीचे पणजे रेजिस्ट्रेशन सेंटर सोमारा उक्ते जाले. 15 ऑगस्टा सावन स्कीम चालीक लागता. बारीक सारीक बदल करूंक खंय सरकाराक हरकत ना. सगळ्या लोकां खातीर ही स्कीम आहा, आम आदमी खातीर स्कीम आहा, कॉमन मॅन खातीर स्कीम आहा. तेन्ना हेजो फायदो घेवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आनी स्कीम सहाय न्हू ही, फुकट न्हू. प्रत्येक घराब्याचेर आमची 3206 रुपया मोडटा. वी आर स्पेंडिंग 3206 रुपीज फॉर एवरी फॅमिली. स्कीम फुकट न्ही जाता. वी आर टेकिंग एन इन्शुरन्स ऑफ एवरी फॅमिली. म्हणजे सरकारी हॉस्पिटलांनी पेशंटांनी वयचें आनी ट्रिटमेंट घेवचो. हे स्किमी मार्फत एकूच बरें जातलें की सगळ्या हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडटलो. खुबशे गोंयकार आमचे मुंबय आसतात, बँगलोर आसतात, दिल्ली आसतात. तुमचो सगळ्या परते गोंयांत येवन ट्रिटमेंट घेवपाक शक्य नासता. म्हणटकच गोंयभर आनी हिंदुस्तानभर हॉस्पिटलां एम्पॅनल जातलीं. हितून आनीकूय दुरुस्ती करची आसात घडये, ना म्हणना आसत, चुकतात. ही एकमेव स्कीम. दीस इज ओनली स्कीम इन इंडिया. पयलीं जेन्ना करता पळय तितून थोड्यो त्रुटी केन्ना तरी येता. 15 ऑगस्टाक ती रोल आवट जातली. स्कीम रोल आवट जावनी न्हू. पळय त्रुटी कितें आसा ती पळोवया तितून. वील सी विथ द ड्रॉबॅक्स, वील करेक्ट देम. गोंय दाखयलें की वर्तमान पेपराचेर येयलें की खाजगी हॉस्पिटलां आहा ती मातशी नाराजगी दाखयता म्हणून. ती खाजगी हॉस्पिटलां तर स्कीम केल्या खंय. वी हॅव नॉट डन इट फॉर प्रायव्हेट हॉस्पिटल. I openly say, but we take private hospitals as partners in our healthcare system. पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकर, GELचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नाईक आणि बाकीचे माने सेंटराचे उक्तावणाक आशिल्ले. 3 जाणांच्या फॅमिलीक 4 लाख पर्यंत, 2.5 लाख पर्यंत आणि 3च्या वयर जे फॅमिली आसा 4 आणि मायज तांकां 4 लाख पर्यंत विनाशुल्क मोफत उपचार मेळचे. एक बरी हेल्थ सर्वीस गोंयच्या कोण्या कोपऱ्यात पावची, सगळ्या सामान्य नागरिका पर्यंत पावची, असो हो उपक्रम आसा. So I thank you for giving GL this opportunity to serve the people of Goa. आणि तुमकां एक आश्वासन दिता, गोंयच्यो जितक्यो फॅमिलीज आसा एक अशी स्कीम आसतली की लोकांक डिपार्टमेंटान येवच्या परस डिपार्टमेंट लोकां कडेन येतले. प्रत्येकाची वेवस्थीत कार्डां करप वतली, फॉर्म भरप वतले. जे तुम्ही आमकां मार्गदर्शन दिलां, फॉर अस इट इज अ लर्निंग एक्सपिरियन्स. एक सगळे यूथ जे आसा सर आज तुमकां सगळे रोल मॉडेल म्हणून पळयता. द एंटायर GL टीम थँक्स यू फॉर गिविंग अस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. आणि द पीपल ऑफ गोवा वील नॉट बी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम आवर सर्विसीस. प्रत्येकाचे कार्ड व्यवस्थित करप जातलें. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.
काँग्रेसीन सीएम कॅन्डिडेट वेंचणुकेचे पयलीं जाहीर करचो, मागीर तो लुईसीन आसूं नाल्यार राणे, आमी जीव तोडून काम करतले. पार्टीन 30 तरी नवे कॅन्डिडेट घालचे. काँग्रेसीचो फुडारी विश्वजीत राणेची ही हेडोनांतली विधानां. नरेश सावळाक तिकेट दिली ना ही आपली मोठी चूक हेवूय ताणें मान्य केला. काँग्रेस भरकटल्यारूच 70 युवा मोर्चाचो राजकीय पक्ष करपाचो विचार करतलो अशी शिटकावणी विश्वजितान दिल्या. लोकांनी रिजेक्ट केला फाटल्या इलेक्शनाक, तांकां तिकेट दिवची न्ही. दिसता की ह्या तरेचे नेतृत्व एक 30 लोक, एक नवे चेहरे, 10 लोक, एक सिनियर अशे लोकांक तुम्ही जर एक कॉम्बिनेशन करून तिकीट दिल्यार म्हाका दिसता की एक वेगळे तरेचे मेसेज गोंय राज्यान वयतले की काँग्रेस पक्ष बदल हाडपाचो प्रयत्न करता. मये मतदारसंघान हांव आयज तुमकां ओपनली सांगता की जो निर्णय पक्षान घेतलो प्रवीण झांटेक तिकीट न दिवपाची, एक एब्सोल्युटली शुड बी, इट वॉज अ पॅथेटीक डिसिजन. नरेश सावळाक तिकीट बिचोली न दिवप आमच्या सगळ्यांच्या हाता सगळ्या काही गोष्टीचेर की जे खंय आमी चुकीचे निर्णय घेतलेले आसा आनी चुकीचे निर्णय फुडाऱ्याक घेवं नये म्हणटली. नरेश सावळाक तिकीट दिल ना, यू रिग्रेट दॅट डिसिजन. पण खंय ना खंय चुकीचे निर्णय आनी हांव बी शामील आहा ते चुकीचे निर्णय घेवपाक. आनी हांव निश्चित काम करतलो, साखळीच्यान काम करतलो, साखळी मतदारसंघान हांव काम करतलोच आनी मये मतदारसंघान काम करतलो, कारण हे दोन्ही आमदार फेल जाल्ले आसात. चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर करचो काय इलेक्शना उपरांत, म्हाका तरी लोकांक एक नेतृत्व दिवचें, बाबा हो लिडर आसतलो तुमचो. चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट गोंय राज्यान कोण आसतलो हे लोकां फुडें वचूंक जाय आनी मागीर आमी सत्तेर येवन झगडटले आनी मागीर कॅन्डिडेट मागीर लॉबिंग करतले, तसे उपयोग ना. आयज बीजेपीचो मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा, काँग्रेसचो फाल्यां मुख्यमंत्री कोण जातलो म्हणून लोकांक दाखोवन दिवंक जाय, कित्याक लोक कंपेर करूंक जाय. अनसर्टेनिटी आसपाक अनसर्टेनिटी आसून उपयोग ना. आनी कोणी आसूं तो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट, आमी प्रामाणीक काँग्रेस पक्षा खातीर काम करतले. यू आर स्ट्रेंथन 70 युवा मोर्चा सो मच की फाल्यां जर ताजी पॉलिटिकल पार्टी करची पडली जाल्यार सुद्दां तुमी एका रातयाक ते करपाक शकता. आयज 70 लोक जे मतदान करतात ते प्रताप सिंग राणेचो चलो म्हणून म्हाका एक गुडवील आसा एंड आय डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय दॅट गुडवील. स्वार्था खातीर हांव कसलोच निर्णय घेवचो ना. खंय जर म्हाका लागलें की चुकीचे निर्णय चल्ले म्हाज्या पक्षान तरच हांव निर्णय घेतलो. प्रताप सिंग राणेची येदी व्हडली लेगसी आसा. फाल्यां विश्वजीत राणे सुद्दां जरी कितें निर्णय घेवचो असो दिसलो, it is this legacy that is going to stop you. It is this legacy that is going to make you think twice, thrice, 4 times. म्हाका माझ्या वडिलांबद्दल एक वेगळे तरेची एक भावना जोडलेली आसा. नॉट ओनली एज अ फादर अँड सन, बट ही इज माय आयकॉनिक लीडर, इज माय आयडल, अ पॉलिटिकल फिगर विच आय लुक अप आनी हीज लेगसी इज समथींग दॅट यू नीड टू रिस्पेक्ट. बट फाल्यां कितें तरी चुका घडल्यो and je maka I am claustrophobic in that, then perhaps I may have to take some decisions which may go against his legacy. But given a choice, I will never go against the legacy of Pratap Singh Rane.